तुमकां समेस्तांक म्हजो प्रणाम. कोंकणी बायबल क्विजाक स्वागत. व्हिडिओ अखेर पर्यंत पळया आनी व्हिडिओच्या अखेरीक तुमकां एक इंटरेस्टिंग सवाल राखून आसा. कोण त्या सवालाक पयले सारकी जाप कमेंट करता गे तांकां हांव नेक्स्ट व्हिडिओर उल्हासितां. आदल्या व्हिडिओंत सारकी जाप दिल्ल्याचें नांव हांव ह्या व्हिडिओच्या अखेरीक तिळसितां आनी तांकां उल्हासितां. तर आतां चड गळाय करनासतना आयचो व्हिडिओ सुरू करया. पयलें सवाल, देवाचें धर्मार्थ देणें खंयचें? ए. ग्रेस्तकाय, बी. सोंसणीकाय, सी. संतोस, डी. सशनीक जिवीत. सारकी जाप ऑप्शन डी. सशनीक जिवीत. दुसरें सवाल, ओंपयाच्या ओपारींत ओंपतना मेरेर पडलें बी कितें जालें? ए. बरो फळ दिलो, बी. सुकण्यांनी खेलें, सी. करपोन गेलें, डी. कांट्यांनी चिरडून मारलें. सारकी जाप ऑप्शन बी. सुकण्यांनी केलें. तिसरें सवाल, नियमशास्त्राचें पुस्तक पाळचे विशीं देव मोइजेक कितें सांगता? ए. साबाताच्या दिसा वास, बी. दीस रात ताचें ध्यान कर, सी. नेगर कर, डी. कश्ट आयिल्ल्या वेळार नियाळ. सारकी जाप ऑप्शन बी. दीस रात ताचें ध्यान कर. चवथें सवाल, पावल दुसरो आदाव म्हणून कोणाक आपयता? ए. अब्राहम, बी. पेद्रू, सी. मोइजे, डी. जेजू. सारकी जाप ऑप्शन डी. जेजू. पांचवें सवाल, सोम्या थंय आमी केदाळा संतोष पावा जाय म्हूण पाऊल सांगता? ए. सदांच, बी. साबाता दिसा, सी. थोडे पावटी, डी. आशिर्वादीत जाल्ल्या वेळार. सारकी जाप ऑप्शन ए. सदांच. सवें सवाल, इस्रायल प्रजा अरण्यांत पयण करतना दिसाचें देव तांकां खंयच्या रुपार वाट व्हरतलो? ए. संद्रेमा रुपार, बी. दणवा रुपार, सी. कुपाच्या कांब्या रुपार, डी. उज्याच्या कांब्या रुपार. सारकी जाप ऑप्शन सी. कुपाच्या कांब्या रुपार. सातवें सवाल, देवान खंयच्या रुखाचें फळ खावंक नजो म्हणून येवेक आनी आदावाक सांगलें? ए. जिवीत दिवच्या रुखाचें, बी. जाणवाय दिवच्या रुखाचें, सी. बरें आनी वायटाची समजण दिवच्या रुखाचें, डी. आंजुराच्या रुखाचें. सारकी जाप ऑप्शन सी. बरें आनी वायटाची समजणी दिवच्या रुखाचें. आठवें सवाल, सलमावन देवा लागीं कितें मागलें? ए. जाणवाई, बी. ग्रेस्तकाय, सी. लांबावक, डी. अधिकार. सारकी जाप ऑप्शन ए. जाणवाई. नवें सवाल, जोबाची परीक्षा करूंक देवातावन कोणे अधिकार मागून घेतलो? ए. देवदूतांनी, बी. सैतानान, सी. जोबाच्या इश्टांनी, डी. जोबाच्या सैर्यांनी. सारकी जाप ऑप्शन बी. सैतानान. दावें सवाल, उजवाडता पर्यंत देवदूता लागीं झगडलो व्यक्ती कोण? ए. मोइजे, बी. आदामू,
सी अब्राहम, डी जाकोब. सारखी जाप ऑप्शन डी जाकोब. आता वेळ आयला आदल्या व्हिडिओंतल्या सवालाक सारखी जाप चेक करचो आणि सारखी जाप पयिल्लें कमेंट केल्ल्याक अभिनंदन पाठोवचो. आदल्या व्हिडिओंतलें सवाल जावन आसलें जुवांवचो वांजेल 14व अध्याय 6वी वळ. हाचे प्रमाणे जेजू आपूण कोण म्हणून सांगता. ह्या सवालाची सारखी जाप जावन आसा हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. ह्या सवालाक तुम्ही 12 जाणांनी सारखी जाप कमेंट केल्या. मस्त संतोषाची गजल. पण पयिल्लें सारखी जाप कमेंट केल्ली जावन आसात डेनिस मोनिस आनी फ्लाविया कुटिनो. हांकां हांव उल्हासिता आनी अभिनंदन पाठयतां. आता वेळ जावन आसा तुम्ही सारखी जाप कमेंट करच्याक सवाल विचारचो. आईचे सवाल अशे आसा. उगडापण ग्रंथ 1 अध्याय 20वी वळी प्रमाणे जुआंवन जेजूच्या उजव्या हातांत पळयल्ल्या 7 नखेत्रांचो आनी भांगाराच्या 7 दिवटण्यांचो गुपीत अर्थ कितें. वेगवेगळी वांजेल उक्तें करया. उगडापण ग्रंथ काडया आनी सारखी जवाब कमेंट करा. कितल्या सवालांक सारक्यो जवाबय तुम्ही दिल्यो म्हणून कमेंट करा. व्हिडिओ अखेर पर्यंत पळयल्ल्याक तुमकां सर्वांक धन्यवाद. देव बरें करूं.